प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माखूचो 7वो विस्वोर वोड 31 ते 37 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 7 verses 31 to 37। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। नव्यान तिराच्या प्रांतांतलो भायर सरून सिदोनचे वाटेन 10 नोगराच्या मुळकान जेजू गलिलियाचे दोर्या कोडी आयलो। तेन्ना कोणेकल्या जोड जिबेच्या बेऱ्याक ताचे सोरशीं हाडलो आनी ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन जेजू कडेन मागलें। आनी लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घालीं आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली। मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, एफाता, म्हणजे तुझे कान उक्ते जावं। हे म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो। आनी कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें। पूण जितलो तो तांकां फर्मायतालो तितली ओदीक ती परगडटाली आनी सांगून वचो तितली थोटाकून म्हणटाली, हाणें सगलें बरें केलें। ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली। प्रितीच्या बाबणीनो आयज शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू एका जोड जिबेच्या बेऱ्याक बरो करता। आनी बाबणीनो हे शिवर्तमान ही जी मिलाक जेजून केली, ह्या मिलाग्रीन कितें मोडलें? जेजू कितल्यो मिलाग्री केल्यो। जेजू लोकांक जो लोक मेलोलो ताका परत जिवन केल्ली। जेजून खूब मिलाग्री केल्ल्यो, खूब लोकांक बरी केल्ली। पूण आयज बाबणीनो कितें घडटा? लोक सिदोनाच्या नगरांतलो त्या ज्या जागे आसले तिराच्या नगरांतलो लोक जेन्ना थिंचोर येयलो, तो थिंचोरल्या भायर सरोन येयल्लो। आनी आतां जेन्ना तो थिंचोरलो भायर सरोन येता, जेजून आतां थंयसर एका बायलेच्या भुरग्याक बरी केल्ली, ताचें नांव आतां गाजलेलें, लोक आतां ताचे वयर खूब आतां उलयतालो। आनी भाव भयणीनो, हें घडल्या उपरांत खूब लोक आतां थंयसर तिरेचो सिनोचो आतां जेजूक आयकूंक येवंक लागलो। आनी जेन्ना तो लोक येता ते आतां एका जोड जिबेच्या मनशाक घेवन येतात। आतां भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन, जेजू फकत पेकोणी दिवपाक येवंक ना, जेजू फकत मिलाग्री कोवपाक येवंक ना, जेजू पयलो शिकयतालो, पयलो लोकांक भावार्थाची सजमणी दितालो। भावार्थ म्हणजे कितें? कशे भाशेन भावार्था वरवीं आमचें सगलें देवाचें आमकां मेळोंक जाता। जेन्ना तो लोक एकठांय जालो आनी त्या जोड जिबेच्या मनशाक हाडलो, तो जोड जिबेचो मनीस त्या वेळार ताणें देवाचें उतर आयकोंक नासलें, कित्याक तो बेरो आसलो। ताणें कांयच देवाचें उतर आयकोंक नासलें हेचे पयलीं। त्याचे उपरांत तो जोड जिबेचो आसलो म्हणून ताका उलोवंकूय जायनासलें। आनी आतां जेन्ना जेजू हो मनीस तो लोक हाडटा, जेजूक आतां कितें करता? जेजूक त्या लोकां कडसून ताका भायर व्हरता, ताका पयस व्हरता, ताका पयलो आपलें ताचें उतर शिकयता, ताका सजमणी दिता, ताका कशे भाशेन भावार्थ कसो जाय तो कसो भावार्था वरवीं ताका पेकोणी मेळटली म्हूण तो ताका मनशा कडसून पयस व्हरता। आनी भाव भयणीनो, जेजू ताका निजर पेकोणी दिता। आतां समजा जेजून ताका त्या सगल्या लोकां बरोबर ताका पेकोणी दिवपाक प्रयत्न केलो जाल्यार तो लोक तिराचो आनी सिनोचो तो भावार्थान नासलो। ते फकत उठ्ठाले कित्याक जेजून मिलाक केली म्हणून, जेजून पेकोणी दिल्ली म्हणून त्या बायलेच्या भुरग्याक। आनी जो लोक भायल्यान मिलाक पळयतालो तो आतां फकत येतालो थंयसर पळोवपाक जेजू कितें करतलो। जे भाशेन आतां कितें सर्कस आसत जाल्यार वा कितें कोण मॅजिशियन कितें काम करता जाल्यार लोक थंयसर येता पळोवपाक हे लोक कितें करतात ते, आनी थंयसर मौजा मारतात। तेच भाशेन लोक सजमलो, अरे आतां जेजू थंयसर आतां ह्या मनशाक बरो करतलो, पेकोणी करतलो, ती आतां ताळयो मारतली आनी एक भाशेन थंयसर एक तियात्र कसो जातलो। पूण जेजू थंयसर तियात्र करपाक येवंक नासलो, जेजू थंयसर देवाचें उतर शिकोवपाक येयल्लो। म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना तो त्या दादल्याक थंयसर लोकां कडसून पयस व्हरता, आनी बोवाळती लोकां कडसून भायर व्हरता,
आतां ताका पेकोणी दिता आनी तो ताका आतां पेकोणी मेळटा। तेच भाशेन भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी जेजू कडेन येता आमी आयकता कोणाची गोवायकी, आमी आयकता खूब वस्तू आयकता, आमी आयकता की जेजून 2000 वर्सां पयलीं लोकांक बरी केली, पूण आयज म्हाका ती पेकोणी मेळोंक जाय जाल्यार, आयज म्हाका जेजू कडसून कितें बरें मेळोंक जाय जाल्यार म्हाका जाय भावार्थ, म्हाका जाय जेजूचेर भावार्थ दवरपाक, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरपाक। तर आयज भाव भयणीनो आमकां कितें आमकां जेजू कडसून देवा कडसून जाय जाल्यार आमकां जाय गरज ताच्या उतराची सोजमणी। आनी जेन्ना आमी उतर शिकता त्या उतराचेर नियाळ करता, पवित्र आत्मा आमकां आदार करता आमच्या मनाची नडसडणी करपाक, आनी जितली आमी आमच्या मनाची नडसडणी करता तें उतर आमी पाळटा, आतां भावार्था वरवीं आमकां सगळें देवाचें मेळटा। भाव भयणीनो कितले फावटी आमी जे आमकां दिसता, आमी आयकता, आमकां आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयता, तें सगळें आमकां ऑन भावार्थी करता। म्हणजे आमची जोत्राय फकत ती आमकां दिसता ताजेर आमची दवरता, पूण देवाचें उतर आमकां आमी खरेपणी आमकां तें आमकां फायदो मेळोंक जाय जाल्यार आमी आमची जोत्राय देवाचेर धरूंक जाय, ताच्या उतराचेर धरूंक जाय। पवित्र आत्मा आमकां हें शिकयता आयज की जेन्ना आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरता, तें उतर आमी परतून आमी नियाळ करता, त्या उतराची आमी आमच्या मनाची नडसडणी करता, तें उतर आमी पाळटा। आतां भाव भयणीनो तें उतर आमकां जैत दिता, कित्याक उतर जावन आसा जेजू, आनी जितली आमी उतर शिकता तितलें आमकां देवाचें सगळें बरें जाता। तर आयज भाव भयणीनो खरेपणी आमी जेजूचे पाटलादार जाल्या, आमी खरेपणी भावार्थी जाल्या, आमचें जिवीत जावंक जाय ह्या आमच्या संवसाराच्या मनशा भाशेन न्हय, पूण आमचें जिवीत जावंक जाय देवाचें। हें आमकां सगळें सर्गीचें मेळोंक जाय, आनी सर्गीचें मेळपाक आमकां जाय भावार्थाची गरज। तर आयज तान आमी खेरीत भाशेन उतरान रिगून रावया, तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाडूंक आनी तें उतर करूंक आयज तान आमी सुरवात करुया। तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक। आमच्या सरोंडेला जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां।